जाता इतले दीस जाले आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. सगळे म्हणटा की तुमी सरा फुडें आनी ती भाभी अशी आहा की कितें असो प्रोग्राम आसा ती सगळ्याक फुडें आसता. तिचो असो बॅड असो कितें सांगपाचो असो एक हेच ना वाक्यच ना. आनी तिचो बरो आहा असो बॅकग्रावंड म्हणजे अशें बरें आहा तिचें. आनी आमकांय दिसता की ती फुडें सरल्या ती बरें आहा आनी असो म्हणटा ते बदल हो जावकूच जाय आनी सगळीं आमी तिच्या फाटल्यान आहा. आता फाटले जाले 17-18 दीस जाले हांव डोर टू डोर करता आनी मांद्रेन आमच्या ऑलमोस्ट भाऊन सांगला तशें 75% म्हणजे कवर जाल्ले आसा आनी फाल्यां पर्यंत आमी मांद्रे सगळे डोर टू डोर कंप्लीट करतले. आनी आतां हांव डोर टू डोर सगळ्या घरा पर्यंत पावता पूण जास्त सगळ्यांचो असो प्रतिसाद आसा की चल बदल घडोवपाचो आसा. सो जास्त म्हाका तरी दिसता की 100% आमी विन जातली आनी जास्त करून आतां झेडपीचो निधी आसा तो हांव जास्त 3 आमचे पंचायती आसा तांकां हांव 3 डिवायड करून हें करतलें काम करतलें आनी जास्तसो हांव लेडीजांक हांव प्लॅटफॉर्म दिवंक सोदतां. म्हणजे जेच्या अंतर्गत जर स्किमी आसात कितें प्रोग्राम्स आसात कितें आसात महिलां खातीर ते हांव नक्की 100% हांव हें कार्य करतलें तेंच्या खातीर. आनी आतां सगळ्याक अशें म्हणटात की गोवा फॉरवर्ड चल फुडें या पळयतात आनी डायरेक्ट सांगता म्हामूल तुमी चल फुडें आमी आसा तुमच्या फाटल्यान. गोवा फॉरवर्ड पक्षय बरो आसा. विजय सरदेसाय आमचो चीफ आसा ते म्हणटात की तेंच्या खातीर आतां सगळे म्हणटात काय विश्वासातले पार्टी आसा ही आनी सगळे म्हणटात पर मांद्र्यात आतां भोंवता तितके भाऊ पयलीं हें करता भाऊ आसा आमी आसात अशें. आनी म्हाका तरी दिसता आनी लोकूय जास्त अशे सगळे म्हणटात की 99% लोक म्हणटात की तुमी आसात तुमी जिखतले आनी म्हाकाय खात्री आसा की हांव जिखतलेच म्हणून. कशें चल्ला प्रचार सध्या? आज आम्ही मोर्जी मतदारसंघात आमचे कॅन्डिडेट गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे कॅन्डिडेट बाय शिल्पा मामल याच्या प्रचाराक डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक ताणें मांद्रे ऑलमोस्ट 75% डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करून पिंजून काडला. मोर्जी मतदारसंघ तसो हो 3 पंचायतींनी व्यापलेलो आसा. मांद्रे, मोर्जी आनी आगर्डा चौकडे. दीस कमी आसल्या कारणान सगळ्या पंचायतींनी डोर टू डोर करणे तशें डिफिकल्ट आसा. पण तरी ते स्थानीक हांगासरले नेटिव्ह मांद्रे गांवांतले म्हणजे ताका आमी अशें म्हणटा आमी सजेस्ट केल्लें की तूं तेचो जो गांव आसा तो पूर्ण डोर टू डोर कर. इतर जे पंचायत्या थंय आमी कोपरा बैठकी घेवन आमी चिन्ह सगळ्या घराघरांत पावोवपाची तरतूद केल्ली आसा. आज ज्या पद्दतीन ते डोर टू डोर करता सारको एकदम म्हणजे लो प्रोफायल दवरून ताणें आपलो प्रचार दवरला. ते स्वता डावन टू अर्थ आसा कॅन्डिडेट आमचे. प्रेझेंटेबल कॅन्डिडेट म्हणजे सारकें अशें क्लीन इमेज असलेले कॅन्डिडेट जेची सुरवात ह्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीनसून जातली अशी आमकां खात्री आसा. अशें आमचे शिल्पा मामल जेच्या प्रचाराच्या डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक इतलो प्रतिसाद मेळटा की लोकांकूय एक बदल जाय आनी तो बदल हो जेन्ना आमी मेळटा लोकांक कडेन जेन्ना इंटरॅक्ट करता तेन्ना दिसत येता की येस वी आर देअर विथ यू म्हणून. आनी आमकां ह्या वेळाचेर बदल घडोवपाक जाय. कदाचित ही विधानसभेच्या पयलीं ही सेमीफायनल एखादी आसूं शकता 2027 पयलीं आनी ताका आमकांय खात्री दिसता की ज्या पद्दतीन ओवरऑल सबंद जे गोंयभर एक सद्याच्या सत्ताधाऱ्याच्या विरुद्ध एक जे वातावरण तापलेलें आसा तेचो निश्चिंत आमकां मोर्जी जिल्हा पंचायत मतदारसंघाक तेचो फायदो जातलो आनी मांद्रे गांवांसून ते बहुमत घेवन फुडें वयतले. मोर्जेनूय जेन्ना आमी मेळटा खुबश्या प्रतिश्ठीत लोकांक जेन्ना मेळटा तेन्ना तांकांय दिसता की आमी ह्या बदलान तुमचे बरोबर आमी सहभागी जातले. जरी मोठो हायप नासलो प्रचाराचो जाल्यार एक सकयल्या लेवलीचेर एक वेगळी एक जी उर्जा तयार जाल्या पळय तेचें परिवर्तन हें आमकां गोवा फॉरवर्ड पार्टीक आनी शिल्पा मामल हे हांगासून जैतिवंत जातलें. विजय सरदेसायन जो आमचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो चीफ आसा तेणें तेचेर विश्वास दवरून ताका हांगासरली जी उमेदवारी दिल्या त्या बद्दल हांव तेंचेय आभार व्यक्त करता. आनी ह्या पूर्ण प्रवाहान जेन्ना आमी भोंवतात तेन्ना ज्या लोकांनी आमकां सहकार्य केलां ज्या लोकांनी आमकां सपोर्ट दिला तेंच्या सगळ्यांचें कौतुक करता आभार व्यक्त करता. आनी म्हाका दिसता ही सीट आमी नक्कीच मोर्जी मतदारसंघासून जिल्हा पंचायत मतदारसंघासून आमी ही एक सीट घेवन आमी वयतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.